नमस्कार, कारवार न्यूज तुमका स्वागत करता। ನಮ್ಮ ತಂಡಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾವೆ। ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಪಿಸಿದಾರೆ। ಯಾಕೆಂದ್ರೆ उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या जलाशयात उदक येवचो प्रमाण पळोवन उदक भायर सोडतात तेजेन खंय बी जास्त लुकसाण जालें ना म्हण जिल्हाधिकारी प्रभुलिंग कवलीकट्टी हांणी सांगलें। आपल्या कार्यालयात मंगळवाराक पत्रकारां बरोबर उलयले जिल्हाधिकारी गेल्ल्या एक आठवड्याच्यान सतत पावस पडत आसा तेजेन जिल्ह्याचे न्हंय आनी व्होळ बंद वतात तेका लागून शाळा कॉलेज विद्यार्थ्यांक मंगळवाराक भी सुट्टी घोषित केला। जिल्हा प्रशासनाच्या मार्गदर्शनाप्रमाणे जलाशयाचे उदका स्तर राखून दवरून न्हंय किनाऱ्याच्या गावांत कसलो बी त्रास जावूं जायना अशें कमी प्रमाणात उदक भायर सोडला। होन्नावर आणि कुमटा भागात अग्नाशिनी आणि शरावती न्हंय उदका स्तर जास्त जाल्ल्यान पूरक्रम घेवन काही कुटुंबाक स्थानांतर केला। 11 काळजी केंद्र केलात। 360 लोक काळजी केंद्रात आश्रय घेयलात। मंगळवाराक पावसा प्रमाण कमी जायत आशिल्ल्यान 2 काळजी केंद्र बंद केले। इतर काळजी केंद्रात अधिकारीक नेमणूक करून कसली बी समस्या जायना असे क्रम घेयला म्हण तेमी सांगले। ಜನ ಕೂಡ ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ರೀತಿಯ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಬಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದಾಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ರೋಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಬಟ್ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಇಲ್ಲಿ शिरशी कुमटा संपर्क करचो देवी मने घाटाचेर डोंगर कोसळिल्लो खुल्ला करून वाहन संचाराक अवकाश केला जाल्यार रस्तो करचे काम सुरू आशिल्ल्यान व्हड वाहन संचार करूंक निषेध केला आणि येल्लापूर अंकोला मार्गाच्यान अरबैल घाटान संचार करूंक सूचन दिला। 80 घाटाचेर अधिकारीक नेमणूक करून डोंगर कोसळचे आशिल्ले कडेन पडताळण करते आसात। डोंगर कोसळल्यार रात्रीन वाहन संचार करचे निषेध करतले म्हण तेमी सांगले। उत्तर कन्नड जिल्ह्यात पावसा प्रमाण जास्त आशिल्ले कारण प्रवासी स्थळाक भेट दिवचे पर्यटकान आपलो प्रवास फुडें दवरूंक प्रयत्न करूंक जाय म्हण जिल्हाधिकारीन सूचन दिला। उत्तर कन्नड जिल्ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಸೊ ಪ್ರವಾಸಿಗರಲ್ಲಿ ಈ ತಮ್ಮ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಮುಂದೂಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತೀನಿ। ಆನಂತರ ಜಲಾಶಯ ಹಾಗೂ ಜಲಪಾತಗಳ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಏನು ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ನಿರ್ವಹಿಸೋದು ಸೂಕ್ತ। ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಆ ರೀತಿಯ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ। ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ತೀರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಇಳಿಯೋದು ಮೀನುಗಾರರು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಇಳಿಯೋದು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ। कारवार तालुक्याच्या बिडगा घाटाचेर वाहनाचे वाईल पडिले परिणाम कितलेशे बाईक स्किड जावन सवार जखमी झाले। व्हड वाहनाच्यान वाईल राष्ट्रीय महामार्गाचेर पडिल बदल माहिती ना आशिल्ले काही लोक बाईक स्किड जावन पडले। वाईल राष्ट्रीय महामार्गाचेर पडिल्ल्यान बाईक नियंत्रण चुकून बायकाक ब्रेक घायल्यानंतर स्किड जाताले। ह्या जाग्याचेर सुमार 15 पेक्षा जास्त बाईक पडली। धीरे 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 पूरा ऑयल है सर। कितना अभी 5-6 गाड़ी गिर गया। मैं भी गिरने वाला था, ये गिर गया तो मैं उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या काही तालुक्यात मंगळवारा सकाळी विश्राम केल्लो पावस सांजेचेर परत पडलो। भटकळ तालुक्यात दनपार नंतर पावस सतत पडत आसा। जोईडा येल्लापूर दनपार नंतर पावस सुरू जाल्लो। सिद्धापूर तालुक्यात सांजेचेर पावसान सुरवात केली। कारवारात सकाळीच्यान बारीक मदी मदी पडत आशिल्लो पावस सांजे मेत्यार परत व्हड प्रमाणात पडलो। दांडेली मंगळवाराक खूप प्रमाणात पावस पडिल्ल्यान मिराश गल्ली हांगा काही घरात उदक गेले। नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात।
87 वर्सांच्या ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरशिंव मार्केट. भारत देशात तुमका खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरशिंवा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल रुग्णाचे पेशंट खूप वाढू लागलात. त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. इलेक्शनाच्या कर्तव्याक वाहन भाड्याक घेऊन 2 महिने जाल्यार बी संबंधित विभागाच्यान अजूनही भाड्या पैसे दिले ना म्हण कारवारात टॅक्सी आणि टेम्पो चालकान आरोप केलो. गेल्या 2 महिन्या फाटी जाल्ल्या विधानसभा इलेक्शना वेळाचेर CRPF कर्मचारीक आणि इतर अधिकारीक संचार करूंक कार आणि मॅक्सिकॅब मेळून 7 वाहन RTO मार्फत भाड्याक घेयले. कारीक एक दिवसाक 2800 रुपये आणि मॅक्सिकॅबाक एक दिसाक 3800 रुपये भाडे ठरयले. इलेक्शना वेळाचेर 42 दिवस वाहन वापरले जाल्यार इलेक्शन जावन 2 महिने जाल्यार बी अजूनही भाड्या पैसे दिले ना. तेजेन वाहन चालक त्रासात आसात. आपल्या समस्येक परिहार दिया म्हण वाहन चालक आणि मालक मंगळवाराक जिल्हाधिकारीक मेळ आपले समस्या सांगून विनंती केले. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಒಂದು 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 14 ರೂಪೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 5 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 760 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ದು ಡ್ರೈವರ್ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ 1000 ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾರ್ಮಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 600 ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ मागील नाव चेतन विठोब नायक. हांवें गाडी सोडिल्लो आहा RTO थ्रू पोलीस डिपार्टमेंटाक, इलेक्शन थ्रू सोडिल्लो आहा CRPF पोलीस. ते कितें जालां काय म्हणल्यार सोडून घेवन आतां आमी इलेक्शन जावनूच आतां कमी म्हणल्यार एक 2.5 महिने जावं 3 महिने जाला समथींग. बट आजुनूय म्हणल्यार आमी पेमेंट घायल ना. आमगेली गाडी लॉन करून आमी गाडी घेयल्ली आसा. बट गाडी आमकां EMI तर भरची आसा. बट कशें चलतलें? ड्रायव्हरा पेमेंट दिवं जाय. कोटेशनाचेर आमकां कितें आसा काय म्हणल्यार अमूक तारखेक पेमेंट करतलो म्हणून सांगला तेमी. तेमगेर सगळे डिटेल बरोवन गेला. कोटेशन कॉपी म्हाजे कडेन आसा. बट आमगेले पेमेंटा डिटेल बरयला ना तेमी. आतां आमी कितें केलां फोन करून विचारते आहात. फोन केला जाल्यार आज जातले, फाल जातले. हेच कमिटमेंट आसता तेमगेले. ह्या आठवड्यात जातले, मुखार आठवड्यात जातले. बट कितें आहा तेमी जाता तितलो बेगीन आमी पेमेंट केल्यार बरें म्हणून आमी इतले दीस वेट केला. अजून म्हणल्यार कोणा सांगूंक गेले ना, काही गेले ना आमी. तेमी फोन करते आहात, आमी सांगते आहात तेमी. आता पेमेंट सेम दिते म्हणटा काय तेम कितें म्हणटा? ना करेक्शन करून धाड दिला तुमगेले ते येतले म्हणटे आहात. तेच आमी वेट करून आसात. कितलो अमावंट म्हणून बी खबर ना आमकां अजून. मोटर कॅब, मॅक्सी कॅब म्हणून असे आहात ते तेमगेले ते कोटेशन तेमगेले आसता पयलींच्यान रुल्स आसा तेजेच प्रमाणे करता म्हणलं. आपल्या घरा भोंवतण बागात फुलां झाडां, शोभे झाडां लावन वातावरण सुंदर दवरचे जास्त लोकांक आवडटा. पण आवडची झाडां मेळनात किंवा कसली झाडां नाडची हेजे बद्दल म्हायती उरना जाल्यार आतां बेजार ना. कारवारात तुमकां जाय तसली झाडां कमी दरांत मेळचो जागो आसा. तो म्हणल्यार शिरवाड डंपिंग यार्डा लागीं नागनाथ फार्म एंड नर्सरी. कारवार तालुकाच्या शिरवाड KEB ग्रिडा लागीं डंपिंग यार्डा फुडें नागनाथ फार्म एंड नर्सरी आसा. हांगा 300 पेक्षा जास्त जातीची फुलां झाडां, शोभे झाडां, फळाची झाडां अशे विविध झाडां हांगा मेळटात. ते बी कमी दरांत. कारवारात दुसऱ्या जिल्ल्याच्यान, दुसऱ्या राज्याच्यान झाडां विकूंक येतात आनी हांगा जास्त दरान विकतात. पण नागनाथ नर्सरीत कमी म्हणल्यार बाजारात 150 रुपयेक विकच्या झाडाक हांगा 100 रुपये मातर. अशे सुमार 30% डिस्काउंट दरात हांगा जाय तसली झाडां मेळटात. तुमकां आवडची झाडां खरेदी करूंक भेट दिया नागनाथ फार्म एंड नर्सरी नियर KEB ग्रीड अपोजिट डंपिंग यार्ड, शिरवाड, कारवार. कॉन्टॅक्ट नंबर 9448007800 तशेंच 9108595860. तोंडाक प्लास्टीक डबो शिरकोवन असहाय्यक स्थितीत त्रास करतेत आशिल्ले श्वानाक बस चालकान मदत करून शिरकयलो प्लास्टीक डबो काडून मनीसपान दाखयले. अंकोला तालुकाच्या बेळंबार हांगा रस्त्या मदीं एक श्वान तोंडाक प्लास्टीक डबो शिरकोवन तळमळते आशिल्ले.
ह्या वेळाचेर बेळंबार हांगा KSRTC बस येयली. बस चालकान श्वानाली परिस्थिती पळोवन बसाच्यान उतरले आनी श्वानाल्या तोंडाक चिरकयली डबी काडूक मुखार येयले आनी साहस करून डबी काडले बी. चालक आनंद उलसवार हेमगेले ह्या कार्य पर्यटकान एकल्यान आपल्या मोबायलात व्हिडिओ करून सोशल मिडियात व्हायरल केले. पण श्वानाक मदत करूंक मुखार येयले बस चालक आनंद उलसवार हेमगेल्या कार्याक खूब लोकांन प्रशंसा व्यक्त केला. सतत पावस पडत आशिल्ल्यान उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या काही तालुक्यात शाळा कॉलेज विद्यार्थ्यांक सुट्टी घोषित केला. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कारवार, जोयडा, हळियाळ आणि दांडेली तालुक्यात जुलै 26 तारखेक बी शाळा कॉलेजाक सुट्टी घोषित केला. ह्या 4 तालुक्यात अंगणवाडी, प्राथमिक शाळा, हायस्कूल आणि PUC विद्यार्थ्यांक जुलै 26 तारखेक सुट्टी घोषित करून आदेश केला. तशेंच शिरसी तालुक्यात बी विद्यार्थ्यांक सुट्टी घोषित केला. लोंढा गोवा रेल्वे मार्गाचेर केसरलोक लागीं डोंगर कोसळ्ळो तेजेन रेल्वे संचार बंद दवरिलो. केसरलोकच्यान सुमार 3 किलोमीटर अंतराचेर आशिल्ले करणजोळ 3 नंबर बोगद्या लागीं मंगळवार सांजेचेर डोंगर कोसळ्ळो. तेजेन त्या मार्गान वयची निजामुद्दीन एक्सप्रेस रेल्वे थंय थांबून दुसरे मार्गान धाडली. पावस सतत पडत आशिल्ल्यान कोसळ्ळे डोंगराची माती काडचें काम शक्य जालें ना अशें कळ्ळें येयलां. आयज येतल्यात न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.